नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमाक येवकार. सद्याक जर गोंयांत एक इश्यू चलता तो म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर सुभाष वेलिंगकर हाणें जे आक्षेपार्ह विधान केल्ले ताका लागून जे लोक रस्त्याचेर आयिल्ले तांचेर सद्याक चार्जशीट फायल केल्या. ह्याच विशयाचेर हाजे पयलीं आमी आदलो मंत्री मिकी पाशेको हांची मुलाखत घेतिल्ली. मिकीन एक आरोप केल्लो की आपल्याक लॉ मिनिस्टरान की हें करून आपल्याक रॉंगली हातूंत भितर इनवॉल्व केला ताजो आरोप आशिल्लो. आनी आतां आमी ह्याच विशयाचेर चर्चा करपाक प्रतिमा कुतिनो हांकां आपयल्या. प्रतिमा येवकार. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. आनी बाकी एक सांग, दीस चार्जशीट इज अ न्यू इयर गिफ्ट फॉर यू गिवन बाय आमचो गोवा गव्हर्मेंट. वॉट यू फील? पयली सुवात थँक्यू सुशांत आनी सगळे तुजे व्ह्युअर्स जे आसा गोमंतक टीव्ही. I would like to wish you all a very happy and prosperous new year. Well, तुम्ही स्टार्टिंगच म्हणले की इज दॅट अ गिफ्ट काय म्हणून तुका चार्जशीट म्हणला तो. ॲक्च्युली आय फील लाईक न्यू इयर स्टार्ट जावन नॉट इवन 4-5 days अँड इट वॉज द 3 Kings फीस्ट आमचे. क्रिसमस टायम काबार जाता तो 3 Kings फीस्ट वेदर दे कम टू सी जीजस ना. त्या दिसा सेलिब्रेशन सोडून म्हाका हें गिफ्ट दिलें. आनी कोणें दिलें? गोंयच्या सरकारान दिलें. यू नो लास्ट 1-1.5 म्हयनो जालो वेनेरेशन नो दिस थिंग आमचें एक्सपोजिशन स्टार्ट आशिल्लें. आनी ताज्या पयलीं ऑक्टोबराक खंय तरी वेलिंगकर सुभाष वेलिंगकर हू इज द एक्स चीफ ऑफ RSS हें म्हणपाक पडटा. RSS हांगाचो तो एक्स चीफ आशिल्लो आनी हॅड व्हेरी गूड टायअप्स विथ द BJP सरकार. ऑल नो दॅट. ताणें खंय तरी डेलिगेटरी स्टेटमेंट केलें आनी एज आय से होल गोवा नोज that he is used habitual offender. तो habitual offender सदांच तो खंय तरी टिका काडटालो आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर डेलिगेटरी स्टेटमेंट करतालो. ताणें मरे केल्ले जायते फाटी पूण ह्या फाटी ताणें केलें आनी वी वर गोईंग इन टू एक्सपोजिशन युअर दॅट हर्ट अस. म्हणलें ताणें कितें ताचें मडें पालो. सी ही इज अ लिवींग सेंट. आय रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन्स ऑल द गॉड्स एवरीथींग बट देन ही शूड ऑल्सो नो दॅट रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन्स. नो तुका कित्याक कम्युनियल डिसामनी करपाक जाय, कम्युनियल टेंशन कित्याक करपाक जाय रे. तो पालो हे मडें पालो ते फ्रांसिसाचे सेंट फ्रांसीस कोणी फ्रांसिसाचे मडें पालो ताका काडून स्पेनाक धाडपाक जाय, ताजे DNA करपाक जाय आनी हें करपाक जाय. सो खंय तरी न्ही आय डिडंट लायक इट ऑनेस्टली. सदां हांव ताका रिस्पॉन्ड लास्ट टायम तुका इनिशिएट केल्लो. ह्या फाटी हें म्हणलें कित्याक हाका कोण सपोर्ट करता, हाका कसलो पावर आसा, हू इज सपोर्टींग दीस मॅन. दॅट्स वाय ही इज कंटिन्युअसली मेकिंग द स्टेटमेंट्स. And why the case is not registered, complaint not registered after people have given in 7-10 police stations. So I gave a call through the social media. And what call I gave? Not that I'm going for riots or आमी दंगे करूया, आमी communal disharmony करूया. ते call दिवना. I call दिल्लो specific तो व्हिडिओचेर पळयात तुम्ही that I'm giving a call specially to the Salset guys, माझे भाव भयण्यांनी येयात who believe into, who are the faithful, who like who have that respect for Saint Francis Xavier or Miracle Saint. SP मेळुया म्हणलें सुनीताक फाल्यां 4 वरांचेर या आनी आमी तिका सांगुया, आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिवया दॅट दीस मॅन शूड बी बुक्ड इमिजिएटली बिकॉज वी आर गोईंग इन टू एक्सपोजिशन एंड वी डिडंट वॉन्टेड एनी. मागीर आयली जालें तितलेंच. माय इंटेंशन वॉज नॉट रस्त्याचेर आमकां फोर्स केलें ह्या पुलिसान, हे BJP सरकारान आमकां फोर्स केलें. 4 आमी आयल्ली 850-900 सिग्नेचर आमी दिल्ल्यो. फटाफट सिग्नेचर करून अर्द वरां भितर आमी रावली. आमी लोकां उजी रावले इतले SP कडेन. SP रावले, संतोष देसाई, सुनीता सावंत आयली. आय टोल्ड देम हांव एकलें उलोवपाना, सगळ्यांक घेवन उलयतलें. सगळ्या मुखार येवन भायल्यान एड्रेस केली आनी आमी तिका इतलेंच सांगलें मॅडम कितेंय कर, ह्या मनशाक कशें धरून हाड, कंप्लेन कर. वीच पुलीस फेल टील 10 o'clock. नाव आय टोल्ड यू माय इंटेंशन वॉज नॉट फॉर रायट्स एंड कम्युनल आमी रिलिजनाचें हें करपाक डिस्टर्ब करपाक. आमी आयल्ले आमच्या पेट्रनाक आमकां हें जाय म्हणून, we want justice म्हणून. and because they could not do it till 10 o'clock we was who kept us on the road. पुलीस कितें आसा रे, पुलिसांक हें जायना रे. पुलिसांक फक्त सिद्दीकी सुलेमानाक एस्कॉर्ट करून भायर हुबली पावपाक जाता रे. सगळें सेटिंग करपाक जाता जॉब स्कॅमाचें. हांव सांगता तें आयक. आमी रावली, तिणें आमकां सांगलें सुनीता सावंत जी SP आसा आमची ज्युरिस्डिक्शन जावना तें बिचोली जालां. अरे बाबा वी हॅव डन लॉ आनी तितूंत तुका खंयच्याय पुलीस स्टेशनार साकून यू कॅन लॉज अ कंप्लेन जाता. But it took, I don't know who she was on the call. I respect her with due respect to Sunita Bai, is the SP. I respect her chair. But what I could see is that there's so much of tense movement which was there. What was there? Just चला रे घाला रे कंप्लेन रजिस्टर करा ना आनी करून करून न्ही जावना म्हूण लोक प्रेशरायज लोकांचे चाळवले जालें न्ही डिस्टर्ब जाला दुखला न्ही दुखता ताका लागता ताका कळटा
तो आमी रावली हाडा ते हाडा कित्याक जालो रातचे 10 खंय तरी जाता आनी मागीर हांव पळयता आनी म्हजे आनी चाडवता कित्याक ताजेर एकूच BNS एक्ट एकूच घातलें सेक्शन आनी ना तो मेळना सो वॉट आय डीड आय म्हणलें प्लीज आनी लॉ एंड ऑर्डर एकूच हें आशिल्लें न्ही युअर डिमांड वॉज दॅट अरेस्ट हिम No. File a complaint. It's okay. No, arrest is subsequently. तुझे complaint आशिल्ली that he has disrespect your saint. Call him. Let him say sorry at least. No, okay. तशें नाही. But he should be charged under that section only. Ne? So they did that. Did that? When they did that? After 4-5 days, the complaint was not getting lodged only. All the police station लोग होता लो. When they did that? They did that when Pratima came with 800-900 people on the streets and waited for 6-7 hours. Okay. They did that. And then they were finding excuses to do that. And all of Goa is seen on the YouTube. Saglani Poila eyes, media is gone for Poila eyes. Okay, but रातचे 10 जर second day why he came on the road? We told, तिने आमका word दिले, promise केले की आम्ही तेका बुक करता आणि अरेस्ट करता. तेका आडा म्हणले अरेस्ट करून आणि फादर बॉलमॅकचा कशे सॉरी म्हणपाक लागले शिवाजी महाराजाचे तेने स्टेटमेंट झाले तसे ताकाय हाडचे आमचे सेंटिमेंट सेट जाल्या पळय इट इज नॉट ओनली अबाउट कॅथलीक क्रिस्तांवच न्ही जायते हिंदूज आनी मुस्लीम बिकॉज हू बिलीव इन गोंयचो सायड सो ताका सॉरी म्हणपाक सुनितान आमकां वर्ड दिलें एसपीन आमी ताका फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार हाडटा तो सिनियर सिटीजन आनी अशें तशें तो घरा कडेन ना ताजे घरा कडेन कुलूप आसा ताजो फोन ऑफ आसा सो आय डिस्पर्स केले लोकांक सांगलें मातशें घरा वचा लोक वचपाक तयार नाशिल्लो We walked from the SPI Modgaon garden till KFC. आम्ही सर्कला कडेन गेले मागीर हांव खंय तरी वयर गेले आनी लोकांक सांगलें म्हजे उतरां तुमी आयल्ली आय डोंट लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जाल्ली नाका पुलिसांक कॉपरेट करुया एक सायडीक पुलीस संतोष बाब म्हाका सांगता सुनीता म्हजे कडेन येवन उलयता SP कॉपरेट करता आनी लास्टाक पळय ढो आनी मागीर हांवें डिस्पर्स करपाक लायले लोकांक वचा फाल्यां मेळुया लोक सारके एजिटेटेड जाल्लो हांवें म्हणलें सकाळीं यात बॅटरी कशें मोबायलाक म्हणजे चार्ज जावपाक लागता तशी चार्ज जावया सकाळीं 9:30 या 9:30 म्हणल्यार खंय रे 8:30 लोक येवन म्हाका फोनार फोन पुलीस स्टेशनार संतोष बाब म्हाका फोन मारता SP दिवन प्रतिमा लोक आयल्या पळय हा तूं हांवें ताका सांगलें आय विल कॉपरेट विथ यू गेट हिम टुडे वेलिंगकराक हाडात आर इंटेंशन इज नथींग ओनली गेट हिम एंड से सॉरी ही हॅज टू रियलायज वॉट ही हॅज डन ही हॅज हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ लॅक्स ऑफ गोवन्स म्हणून बरें म्हणपालें सुनीता बाय 11 जालीं 12 जालीं येता म्हणटा गेल्या म्हणटा ताच्या घरा कडेन सोदता गो प्रतिमा सोदता म्हणटा पेस्ट नोटीस लायल्या म्हणटा दाराचेर एक लायल्या सांजचे आयली परतून लोक चाळवलो दुसरी लायल्या म्हणटा नोटीस करून ताका धरपाक मेळना थर्ड डे देन आय हॅड टू कॉल इट ऑफ because I saw that thousands and thousands of people were coming. 6,000-7,000 लोग झाले दुसऱ्या दिवसा. Because of that or because of people were not coming on the road and no. This force it is was such a big second day what happened इतले लोक एकठांय जाला म्हणून it was not only old market कडे लोक आशिल्लो KFC कडे आशिल्लो KTC कडे आशिल्लो पुलिसान आमकां सांगलें कॉपरेट कर पळय आमचे सेक्शन घातला एक सेक्शन असा NH हायवे ब्लॉक केला तुझे सांगता बघत यू हॅव सेक्शन दॅट 189 दॅट इज अनलॉफुल असेंब्ली लोक रस्त्यार आयला आणि अनलॉफुल असेंब्ली 285 इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ द गव्हर्नमेंट सर्वंट्स हाऊ अदरवाइज आमकां तेन्ना दाणे मारून वताले लोकांनी पळयला सुनीता बाय आणि संतोष म्हजे कडेन येवन कितली पाटी उलयताले बरे करताले तेणी सांगला अशें बसा तशें बसा त्या सायडीन रूट ओपन दवरता आम्ही नॅशनल हायवे ब्लॉक केली जाल्यार आख्खे ब्लॉक करता आशिल्ली वी हॅड ओनली आमची मर्यादा दवरली आमी फ्रॉम ओल्ड मार्केट टिल KFC पीपल आर नॉट गोइंग फ्रॉम फातोर्डा मंगूल एंड ऑल देन सगळ्याका व्हडले सेक्शन आहा इट इज रेड विथ मीन्स ऑल दिस सेक्शन रेड विथ 191-2 दॅट इज रायटिंग केला राव आमी दोंगो केला रायट जाल्ले तुज्या गांवांत मरे तेन्ना केपें न्ही रे ते कुचोरे ते दोग जाण ST लिपाक मारिल्ले ते तेका म्हणटात दंगे उजो लायतात हे करतात राव रे गोद्रा जाल्लो खबर आहा तुका गोद्रा रायट्स जाल्ले ते तेका रायट्स म्हणटात आमकां कित्याक रायट्स रे आमी कितें केलां तलवारी घेवन गेल्ली वी वर जस्ट आस्किंग फॉर जस्टीस आज ज्या मनशान मिस्टेक केल्ली आसा पळय तो आयज सुसेगाद बशिल्लो आसा आनी आयज बीजेपीचो सरकार तेका शिल्ड करपाक लागला तेका सांबाळपाक लागला आनी आमकां हॅरेस करपाक लागला अरे आज ते 100 केस घालून सांग 100 घाल रे म्हाजे तोंड बंद जावपाना 8B ऑफ नॅशनल हायवेज ऍक्ट and section 92 of the rights of person with disabilities आता खंयचे डिसेबिलिटी खंय कोणाक आय केले खंय आमी ते हॉस्पिटलाक वतना हाडायले खंय हाडायला people have seen ambulances were just sent
अँड विटनेस असा MLAs असा मरे MLAचे दोडे असले मते ऑपोजिशन MLAs जाऊन पळला मरे रायटिंग मे बी दॅट विरेश बोरकार सॉ मरे ॲम्ब्युलन्स त्याच्या मुखाला धाडल्या मरे रायटिंग मे बी दॅट हॅमरिंग दॅट पर्सन it's all rubbish, it's all trash. If they want, no, this is done with a malified intention. This is done so that henceforth आवाज उठोवपाशी पडना. बस सालाजार बस तो कायदो दादागिरी जावपा ना. म्हाका जाय जाल्यार आनी कॉल दिवपाक सांजचे म्हणल्यार लोक रोखडे येतले आनी त्यांनी येतले लोक कित्याक लोकांकूय घुमून आयला की दिस इज श्युअर हॅरेसमेंट म्हणून. वेलिंगकर सुसेगाद बंगल्यार आसा 4-5 दिसांनी थंय पयला आमी हे केलें 4-5 दिसांनी हो गाडीन येता कारान बसून सारको हांसून येता वाव कितें अवॉर्ड मेळ्ळ्या भशेन कितें व्हडलें काम केल्या भशेन पुलीस ताका घेवन भितर वतात. ही इज नॉट मेड टू सीट इन द पुलीस स्टेशन फॉर 1 hour ऑल्सो. बरो बसता सायन मारता बेल एप्लाय करता गेलो आणि फ्रॉम दॅट डे टील डेट हू इज गेटिंग हॅरेस्ड. आय थिंक माझे आतां 7-8 खेपे जाले मरे पुलीस स्टेशनात. म्हणजे लोकांक त्रास केला मरे. ते कोण रे बारीक मामुली KFC हितूत काम करतात कोण एमेझॉनाक काम करतात बापरे टेलर तांकां मरे आपूण त्रास करपाक लागले. त्यांची गाडी काडून गेली अटॅच तांचे बायकाचे चायो तांचे मोबायल अटॅच केले 1 म्हयनो आनी वेलिंगकर सुसेगाद मरे. ह्या मनशाक घालपा आशिल्लो मरे भितर एकच देव करून उडयला मरे तेणी सारके वयर काडला मरे. दिस इज द वर्क ऑफ डेव्हिल. ही गॉट द बेल न्ही बेल मेळ्ळो तेच आनी परतून ताणें 3rd डिसेंबर फेस्ता दिसा आनी स्टेटमेंट केल्लें. बट आय सेड लेट्स इग्नोर दिस. ही इज डुईंग टू डिस्टर्ब आवर पीस. बट आय फील टुडे समवेअर दॅट दिस इज एन अटॅक ऑन मायनॉरिटीज. And when I'm saying this, I'm making this charge as Advocate Pratima Kutino. I've said yesterday also. Why? सगळे जनाचे चार्जशीट केले आसा पळय तितूंत सगळे मायनॉरिटी मरे सगळे क्रिस्तांव मरे. आणि कोण हिंदू नाशिल्ले कोण आशिल्लो काल मेशोक म्हजे मुखार एकल्यान फोन मारला. मेशो डिकॉस्टा जो कावन्सिलर आसा सांगे हिंदू भुरग्यांक फोन मारून सांगला बाबा आमी आसले मरे तुजे बरा ग्रुपान तूं पूण पळय मरे सिलेक्टीव केलें मरे सगळे क्रिस्तांवको दवरलो. सो तांचें कितें आसा तांकां दिसता कितें सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा फक्त क्रिस्तांवाचो. तांकां खबर ना लोल्यांक खबर ना तांकां हेंडे खरें हेंडे खबर ना. ते म्हाका दिसता फक्त दाखोवपा जाय करपा जाय म्हूण भक्ती तांची काळजां ना. दे आर नॉट स्पिरिच्युअल फ्रॉम हार्ट जस्ट फॉर फोटोग्राफ्स आयज ते गो एंड सी दॅट एक्सपोजिशनाक. हांवें पळयलां मरे फोटोग्राफ हांवें पळयलां मरे मिनिस्टर आमदाराचें पळयलां फर्स्ट डे एक्सपोजिशनाक बॉल्साक हात घालून तो रिस्पेक्ट सेंट फ्रांसीस झेवियराक इज अ मिरेक्युलस सेंट. बॉल्साक हात धरून खंयचोय देव असो मरे आमी खंयच्या देवळा मुखार दुखून गेल्यार कितें जावं मनात नमर मारे म्हणून तूं पूण देवाक पांय पडटात वॉटेवर म्हणजे कितें रिस्पेक्ट करतात. तूं पांय दुखून पडना पूण रिस्पेक्ट कर. बॉल्सात हात घालप दिस इज नॉट रायट. आय कंडेमिंग. तुवें आमदाराचो विशय काडला म्हणूनच तुका विचारता हांव तुमचे बरोबर ऑन दॅट डे इन युअर एजिटेशन सम MLAs वर देर. युरी आशिल्लो मागीर एल्टन आशिल्लो इवन एक्स MLA जुले फ्रांसीस कॅप्टन विर्यात आशिल्लो विरेश बोरकार आशिल्लो क्रूज आशिल्लो. So yeah, then why only you have been charged and they have been kept aside? अरे बाबा टू झिप दिस माउथ आय कॅनॉट बी झिप्ड नो सप्रेस माय वॉयस करपा खातीर. तांकां कोण वस्ताद नाशिल्लो सदां वेलिंगर करतालो आनी सगळे वयल्या वयर सांगताले निशेध मारताले वताले. हांवें हालयलें कितें जावं आनी आय टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. गोंय हालयलें सारके 2 दीस सारको घाम काडलो. तिसरे दीस हांव भायर सरला कित्याक हांव सरपाचें न्ही तेंय सांगता मार पडटा म्हण पयलें ना बिकॉज आय परतून सांगता बिकॉज आय रिस्पेक्ट स्पिरिच्युअल लिडर्स. आनी म्हाका कॉल आयलो प्रतिमा प्लीज म्हणून. आदले दीस स्टार्ट जाल्लें जेन्ना पुलिसान बॅरिगेड घालून RF फोर्स हाडून मारपाक तयारी केल्ली पळय त्या दिसा म्हाका सांजचे 7 प्रेशर स्टार्ट जाल्लो. बट ते दीस देखून टील 10 o'clock आय स्टेड देर एंड आय कॉल्ड इट ऑफ एंड टोल्ड पीपल. बट ओन्ली बिकॉज दॅट कॉल अदरवायज हांव मरे फाटीं घेवपाचें मनीस न्ही. कोण ना जाय तुका फाटल्यान हांव एकले रावतलें. बट दीस इज डन. म्हाका दिसता खंय तरी आमकां आवाज बंद करपा खातीर हे सालाजोर रूल जो आसा पळय मेळ्ळें तशें. हांवें कांय तुका म्हणलां परिकर तुका परवडलो तें काळीज आशिल्लें. परिकर हॅड अ हार्ट. ही मे बी म्हणटाली डिक्टेटर तो हे तो पूण कितें जावं ताका काळीज आशिल्लें. हो कितें रे बाबा हें हांसप आनी फाटल्यान मारप हें कसली खबरे रे. म्हाका आनीक एक सांगात तुजें आतां तूं आदोगाद तें पळयल्या हाजे पयलीं केसीसूय आहात. बट आय थिंक जर तूं यू केम ऑन द रोड चार्जशीट इज नॅचरल न्ही. देर आर सो मेनी पीपल कम ऑन द रोड एंड डू सो मेनी स्टेटमेंट्स. इट इज नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स. वेलिंगकरान स्टेटमेंट केलें तें इट इज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ लेक. ताका पयलो घालपा आशिल्लो ताजें चार्जशीट जालें अरावंड. ही हॅज बीन बुक्ड. ही इज बुक्ड कितें तें बुक्ड तेंचें सेटिंग जाता मागीर भायर काडटा. ही इज बीन चार्जशीटेड
ऍक्च्युली वेलिंगकराचेर पयलो चार्जशीट जावपा जाय. 3 वर्साचो पिरियड आहा. 3 वर्साचो पिरियड ते सगळे तांची नाटकां रे. अरे वेलिंगकराक मुखार तेणीच काडला रे सायबा. तू उलय रे, आमी आसा तुका सपोर्टाक म्हणून. तू उलय रे उलय म्हणून. सी हांव रिलिजनाच्या अगेन्स्ट ना, पूण हांव कितें म्हणटा, तुमचे कोणाच्या अगेन्स्ट उलयले स्टेटमेंट केलो तो मनीस सगळो मरे पुलीस फोर्स आनी लोक मरे तांचे आउटफीट वता मरे आनी आवाज करता मरे, दारांत येवन मनशाक नाका शिवर करता. आनी वेलिंगकराक VIP ट्रिटमेंट दिली आसा. आयज आख्खे गोंय जॉयन्स, they tell me, join in what I'm saying, they say that irregardless of caste and creed, हिंदू मुस्लिम मेळटा पळय आनी कॅथलीक दिवं म्हणटा, हें टार्गेटींग प्रतिमा, हें टार्गेटींग, हें टोटल टार्गेट करता म्हण तुका. आयज म्हाका 5 आपयलो पुलीस स्टेशनात. आतां कित्याक कितें म्हाका खबर ना. साब्यो माय हजबंड जस्ट टू दिस थिंग लेटर घेतला तेणें आनी दवरला. सो वॉट इज दिस टू कीप मी बिजी. बट आय एम नॉट गोना गिव अप. I have faith in two, as I've told you. One is J, that is Jesus. Other J, that is judiciary. I have faith in judiciary. I know I have done nothing wrong. I will fight the matter in the court of law and I will get justice. So Jesus is there. I don't have to worry. No weapon can harm me. Judiciary is there. Truth shall prevail. And justice. कितें आसा तें मेळटलें. प्रतिमा तुजेर एक पुलिसांक तें म्हाका खूब वायट दिसता. कित्याक पुलीस शूड अंडरस्टँड, डोंट बी पपेट्स. आयज पुलीस पपेट जाल्ले आसा मरे. They are used by the. But this is filing a charge sheet is a normal process. But this is a pressure put on the police. म्हाका सांगिल्लें तुका SP रँकाच्या मनशान म्हाका सांगिल्लें आपल्या चेंबराच्या भायल्यान SP रँकाचो दुसरीच प्रतिमा, आय अंडरस्टँड यू हॅव डन दीस फॉर द पेट्रोल सेंट फ्रांसीस झेवियर. लोकांनी तांची भावना दुखल्या. आपूण एक हिंदू, पूण आपुणूय ल्हानपणी साकून सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कडेन वता, लग्न जावन तुका भुरग्यांक वता. आमचोय गोंयचो सारको तू बिनाका हेजेर कांय जावपाना. चार्जशीट जाल्यार कुशीन पयस गेले, हेजेर मॅटर दिवन केस जावपाना. तेन्ना हांवें ताका सांगिल्लें तूं पळोवन घे, बट डजंट मॅटर. आय हॅव कम आउट ऑल आउट म्हणून. बट दिस इज नॉर्मल प्रोसेस. हे प्रॅक्टीस कितले आसा रे, कितले तुका थंड करपाक अशें कितले फावट सांगतले कितले. आय डोंट केअर. बापय हे घातल्या 12-14 सेक्शन घातल्या म्हजेर. आतां केसीचो करपाच्यो जाले आसतले 14-15 येत आसा मरे. आतां लास्ट 3-4 मंथ्स पयला मरे. वेर्ना पुलीस स्टेशन, पणजे पुलीस स्टेशन, मडगांव पुलीस स्टेशन, फातोर्डा पुलीस स्टेशन, कितल्यो जाल्यो. समन्स येतात केन्ना मदेंच घरा कडेन येतात. बायले मनशागेर तुका वचपाक जायना आफ्टर 5:36. 7 आतां येतात कित्याक म्हणटात मायनर, कितें फॉल्स एलिगेशन, ऑल फॅब्रिकेटेड केसीस. मागीर येता संडे यू कॅनॉट टेक. संडे म्हाका व्हरून जिपेत घालतात. एक क्रिमिडोर अशें. क्रिमिडोर आसा तांकां पळय पुलीस एस्कॉर्ट करता मरे. सिद्दीकी सुलेमानाक क्रायम ब्रांच मरे व्हेला मरे बरें. बाबुलो आसा ताका वेलान ताका गांव पावून आयल्या. इज दीस नॉट द फॉल्ट. हे पळय गांजा पुलीस सप्लाय करता खंय कोलवाले जेलान. खंय कोलवाले मरे तें 50 ग्राम कितें मेळ्ळें तें. सो हू इज डुईंग दीस? इज नॉट द पुलीस. नो आउटसायड पर्सन कॅनॉट गो इवन इन मीट द जेलर एंड ऑल. सो हू इज डुईंग दीस? तांचेर कितें आहा? तांचेर कितें चार्जशीट जाता तांकां सस्पेंड करता आनी मागीर तांचो कोण मंत्री आसा पळय गॉडफादर तो तांकां परतून हाडटा. टर्मिनेट करा मरे. म्हळ्यार कायदो प्रतिमाक डिफरंट आनी हेंका डिफरंट. हे सगळें मिलाबग हें सगळें. म्हाका एक सांग, वॉशिंग मशीन रे बीजे पळय. आयज म्हाका दिसता एक्चुअली आय फील ताका वायट दिसूं बरें दिसूं आय डोंट. हांव उलयलें गेलें. आयज कितले तरी मायनॉरिटीचे MLA आसा BJP सरकारान आनी लॉ मिनिस्टर कोण आसा आलेश शिकेर. म्हाका दिसता ताजें सगळें लायफ गेलां काँग्रेसीन. लास्टाक पावरा खातीर आयज एक पांय ताका फोंडा आसा. सॉरी टू से दीस पूण इट हॅज हर्ट मी ऑल्सो. आयज तुजो पांय एक फोंडा आसा भायर आसा. तूं आयज BJPत पावरा लागून गेला. अरे तूं कोण रे? वॉट इज युअर वीच रिलिजन यू प्रोफेस रे? वीच रिलिजन यू रिस्पेक्ट रे? यू रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन बट यू आर बॉर्न रोमन कॅथलीक. तुकाय काडी जेवना रे. सेंट फ्रांसीस झेवियराक वेलिंगकरान म्हणलां आनी हे ताजे थ्रू वचना. लॉ डिपार्टमेंट ताजे अंडर वचना. हें ताका खबर ना. दिस इज नॉर्मल प्रोसेस न्ही. नॉर्मल प्रोसेस आय एम टेलिंग यू बाबा. वो आसा पळय आतां काल मिकीन देखून सांगला म्हाका इट इज डन म्हणटा तो. टार्गेटींग मिकीन आयले तेणे आनी कितें आयलो आनी तेणे वतालो तो आपूण 2 मिनटां आशिल्लो 4 मिनटां आशिल्लो आनी म्हणटा कितें काय म्हण हे वेलिंगकरा लागून इतून लोकांक त्रासांक घालता काय म्हणटा हे वता मरता ताका 2 हाडे म्हणून. नाल्यार तो मेळ जाल्यार डोक वतालो म्हणटा तेणें. नाल्यार ताजे घरा रेड ताजे सेक्शन लायल्यार आतां तो घेवन नासतलो कित्याक हें. हांगा फेसबूक आनी वॉट्सॅपाचेर कितले फेक ID करून कितले घालतात मरे कितें कितें तांकां कोण धरना मरे. सो दीस इज टार्गेटींग. ओके टार्गेटींग केल्यार तुका फकत आमची आतां ही चर्चा थांबयता आसतना तुका हांव एक विचारता. सो आतां तूं टार्गेट म्हणटा
तुवें त्या दिसा कॉल दिले तेन्ना इतले लोक आयले. आतां तुजें जर टार्गेट जाता तूं म्हणटा लोक येता पूण कोण तुका सपोर्ट केलो दिसची पडना कित्याक लागून? सपोर्ट कसो करतलो हांव? कित्याक लोकांक हाडून रस्त्यार म्हाका उलो मारलो जाल्यार आतांच लोक येतलो, आतांच येतलो सपोर्टाक. कित्याक तांकां खबर आहा ही प्रतिमाची पर्सनल केस न्ही. This, I mean, I'm saying this is an attack on minority. It is not only Pratima is a minority. Pratima is representing all the minorities. All the minorities. It's not only about Catholics. I'm talking also about Musalman भाव. राव तूं आतां म्हाका म्हणटालो प्रोसेस कारण कोण तेणे खंयचे आउटफीट खंयचे ते बजरंग दल खंयचे आउटफीट हांव नको तेणी स्टेटमेंट केलो मरे हिसाब घालप ना आनी हिजाब घालप ना आनी टोपी घालप ना तलवार घेवन मारतले. केस जाली चार्जशीट जाली ताजेर. आय वॉन्ट टू नो आतां म्हण 3 years टायम इज देर जातली. नो, बिकॉज दॅट इज द आउटफीट. दुसरे क्रिसमसा टायमार तुमचे झगडटा करता रॉंग टायमींग बिफाक लागून ते लफडे जाले. इट इज नॉट ओनली मुस्लिम्स, इवन कॅथलिक्स एन्जॉय बीफ एंड पीपल हॅड कम फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब टू सेलिब्रेट क्रिसमस. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ बीफ. सो तुमकां जाय ते टार्गेटींग सारकें आसा. तुम्ही त्यांचे चार्जशीट केल्या म्हाका विचारूंक जाय मरे कितले मॅटर्स आसा खंय चार्जशीट जाता तांचेर सेटिंगां जातात जाले कॉम्प्रोमायज. सी नथिंग कॅन स्टॉप मी. आय एम टेलिंग यू अगेन आनी आय कंटिन्युअसली आय एम टेलिंग यू आय एम द वॉयस फॉर द वॉयसलेस. आय वील कंटिन्यू माय फायट. आसूं कितले घालून तांकां लास्ट कितें जातलें आतां हेजेर कितें आसा हे समज जालें आतां 3 वर्सां भितर पडटा. 3 वर्सां मॅक्झिमम. सो इन जेलेंत रावन प्रतिमा कॅनॉट फायट. यू थिंक आय कॅनॉट फायट? बरें ॲटलिस्ट सुसेग मेळटलो चल बसतले एक कडेन. जाल्यार आतां तुमी धांवयतात सगळे इलिगलिटीज करप्शन जाता आख्खे गोंय भोंवून पळय आमचे हें जाता हेल्थाचेर मातशें एफेक्ट जाता. त्या बरें ॲटलिस्ट बसता तुमचे जेलीन तुमचे कुस्तार कितें खातात 2 टायम आनी भितर बसून झगडटा. बट आय वील नॉट गिव अप. सो आतां पयलें आसतलें दीस इज प्रतिमा. सो सगळ्याचे प्रतिमा तुका एखादी मातशें तुजे कडल्यान चड म्हायती काडपा लागून तुका एखादी मातशें हें केलें आसतलें हांवें कितें इग्नायट केलें केलें आसा तें बी. पूण एक थिंग एक हें जाता की एक निश्चितूय म्हणटा तशें आनी तुवें म्हणटा तशें सिलेक्टीव टार्गेटींग हें आतां जावपाक लागलां ओपनली आनीक तें आतां हें बंद जावपाक जाय. आनी हाज्या खातीर म्हाका दिसता आतां जर गव्हर्मेंट जर किंवा खंयचेय हें जर करता जाल्यार आतां सिवील सोसायटीन आतां आनीक आतां रस्त्याचेर म्हणना पूण सामकें जागरूक रावन हाका विरोध करपाक जाय. एकूच सांगता यू हॅव सीन हेज्या पयले गोंयकार म्हणटे आमी केन्ना रिलीजन जावं कम्युनल डिसहार्मनी केन्ना जायनासली. सगळीं एकमेकागेर. तुवें म्हाका फाटले इंटरव्यूक सांगलें अशें की तुका आमचे बापा नमन मारे सगळे येता तूं गरजेन वतालो मिसाक न्ही तूं लोकांगेर सायबीनी वताले. केन्ना तुज्या आवयन बापायन भेदभाव केला ते क्रिस्तांवांगेर वचनाका केन्नाच करूं ना. ऑन द कॉन्ट्ररी म्हाका सगळे ते क्रिस्तांव आतां राखताले भाव असो तोंडाक चुकून मासा कुडकू पडपा जायना म्हूण ते पळयताले. तशेंच आमचे कॅथलीक भाव हिंदुवांगेर आमी वतालीं आमी केन्नाच ते चिंतूना. चवथेक मरे म्हजे नेबर आशिल्लीं नेबर आमकां ब्रिटनाक वतालीं 7 दिसाचो चवथ म्हणून आमी फुगडी बिगडी सगळीं तेंचे तुमचे मुगा गाट्यो सगळे खावून एन्जॉय करून येतालीं. तशेंच मुस्लिमांगेर आमी वतालीं आमी केन्ना भेदभाव करूना. गोंयांत असले केन्नाच जावना. पूण हे वेलिंगरा भशेन लोक आसा पळय थोडे आउटफीट आसा पळय आनी म्हाका दिसता दीस इज डन ओनली टू disturb the communal harmony of Goa and some polarization sort of a thing which I think should not happen. I want my Goa back. I want all Hindu, Catholic, Muslims, Sikh, Isai, whoever, we have to come together as Goinkar and not divide. A division असा पळय divide rule असा पळय हो बंद जावपा जाय. आनी हांव तुका सांगता तूं म्हाका विचारलें ओदड MLA आशिल्ले ते जाय जाल्यार म्हाका म्हणलें पॉलिटिकल लिडर्स आशिल्ले बाबू असगांवकर पयलो आशिल्लो आनी ताणें स्टेटमेंट केलें इगला मुखार निशेध करता आमी गोंयचो सायबीन. ताजेर कित्याक घालूं ना ताजेर कित्याक चार्जशीट ना. सो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. ही इज देर बट नो दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग. ही इज ब्लेस्ड. आय एम सेइंग ही इज ब्लेस्ड वाय बिकॉज ही इज इन द गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट. इफ ही वॉज नॉट इन द BJP गव्हर्मेंट ऑन एनी पोस्ट ताजेरूय चार्जशीट जावपाचें. तूं पळय मरे BJPचे कितले कावन्सिलर आयिल्ले बट तांकां श्रद्धा आसा तांकां सांत फ्रांसीस झेवियराचो मोग आसा म्हण ते आयिल्ले बापडे. पूण दे आर लकी वाय बिकॉज दे आर विथ BJP पॅनल. तुका एक काबार करता एक लास्ट क्वेश्चन जाता तुका ते आमदार आशिल्ले आतां प्रतिमाचेर बाकीच्याचेर हे जाल्यात कितें चार्जशीट जाल्यात हे कोण तुका त्या दिसाक म्हणजे सपोर्टाक आयिल्ले किंवा ते एकलोय कित्याक एक स्टेटमेंट ह्या काडना हे सांगता चूक. तूं आपय मरे तांकां ह्या इंटरव्यूचेर तुजी साश्टी खबर म्हणटा ती सामकी फेमस लोक पळयतात आपय तूं विचार मरे म्हाका कितें म्हाका जे लोक बारीक लोक आसा पळय ते WhatsApp धाडपाले कॉल मारपाला. सो दॅट मॅटर्स टू मी. आय एम रियली टेलिंग यू दॅट मॅटर्स टू मी.
कोण कितें ना तो कॉल हांवें दिल्लो मरे चल केलें मरे जालें वेलिंगराचेर एक बारीक सेक्शन पडलें ना तें दिवूच जावपानी कोण उलयता रे आयज सो तुगेले 2025 Yes. तुगेले हे जातले उदरगत जातली पण तुगेले That's it. हय आशिल्ले दीस म्हणजे दिस टायप ऑफ चार्ज शीट्स एंड ऑल See, this doesn't matter to me, these charge sheets and all. I think, in fact, it's God's plan only. It's God's plan, and I'm a messenger here to spread the good message of the Lord and to do something. I'm trying to open the eyes of the BJP Sarkar. Don't do this. We are not supposed to be divided on the religion and caste lines. We are supposed to be staying in unity. I'm spreading the word of the Lord, and I think something good will come out. Okay. So I'm positive about it. On this note, we will end this discussion. Thank you. देव बरें करूं आनी आमचे सगळे जे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.